मंगळारा रातीकडेन म्हापशा पोरणे नगरपालिकेकडेन लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक अचकीत उजो लागलो। उज्यान लायटीच्या खांब्याक रेवोडो घातलो। थळाव्या वीज विभागाचे आणि उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगीच घडणूक थळार धाव घेत उजो आटपात हाडलो। पळयात पुराय बातमी। रनिंग कॉलर येयलो ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन उजो लागला ट्रान्सफॉर्मराक। आमी तुरंत गाडयेन टर्न आउट केलो। वाटेर आमकां मातशें ऑब्स्ट्रक्शन जालें कारण ह्या टायमार गर्दी आसता तुमी जाणा। ते शाळेक घेत आमी हांगा पावले। हे पावले पळयता जाल्यार वायरी जळटा, वायरी थोडे तुटून पडलेले आहले। थंयसर आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करपाक लायले। तर तेंचे स्टाफ ऑलरेडी थंयसर आसलो पयलो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो। तांकां विचारलें आमी शटडावन केला काय ना काय म्हणून। तेणी ओके म्हणलें शटडावन केला। तर आमी तुरंत फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी तो उजो पालयलो। तो कितें लागलो उजो उजो तांकां आमी विचारलें जो रिस्पॉन्डर आसलो पळय ताका आमी विचारलें तो म्हणटा हांगा कोण तरी सकयल तेच्या फोनान उजो घालता, सदांच कोण तरी घालता थंय। तो कोण तो आमकां खबर ना। तो उजो घातल्या कारणान तो उजो पेटत वयर गेलो। वायरीक पेटोवन ती वायर पेटत वयर गेली। तरी तेंच्या लोकांनी थंयसर रेंव देगे घालची पडली। तेणी मारून ते उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। सो तेंचे बी बरे अथक तेंणी प्रयत्न करून तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। लुकसाण तशें कांय ना, फक्त गव्हर्मेंट लुकसाण जाल्लें आहा। इलेक्ट्रीक वायरी जी आसा तांकां सगळे जळलेले आसा। एक गाडी थंय एक पार्क केल्ली आहली, त्या गाडयेचेर एक बारीक वायर तेंची पडलेली, ती वायर मागीर तेजेर ओडून काडली। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपै बाळगी।